हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसता सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा आनी आयज हांव तुमच्या बरोबर शेअर करपाच्या दोन रेसिपी. फर्स्ट रेसिपी आहा ते आळू म्हणजे तेका थोडी जाणां तेरे बीन म्हणटात आनी दुसरी रेसिपी आहा ते आमाड्याचे सासव ते बीन गोड तिखट सामके. सो चला तर पहिली रेसिपी आमी पळोवन घेवया म्हणजेच आळू. तर फ्रेंड्स, आता तुमकां हांव आळू करपाचे जे साहित्य आमी घेतला ते सांगता. हांगसर पळोवं शकता आळू घेतलेले आसा आमी आनी ते बीन बरे बारीक चिरून घेतला. तेज्या मागीर हांगसर सोलां घेतलेली आसा. हांगसर भाजपाचे हे सामान आसा सगळे फ्राय करपाचे. हांगसर एका नाल्लाची सोय घेतलेली आहा. 4-5 लसूण घेतलेली आसा, 2 कांदे, 1 चमचो हळद आनी 2 चमचे गरम मसालो. हो घरगुती गरम मसालो आसा आमचो. तेज्या मागीर आमी ॲड करतली शेंगदाणे. पळोवं शकता हे रातभर फुगत दवरलेले. तेज्या मागीर हांगसर आसा हळसाणे, हेय बीन आमी रातभर फुगत दवरलेले. सो हे आसा सगळे आळू करपाचे साहित्य. तर फ्रेंड्स, सगळ्यात पयलीं हे जे साहित्य आसा ते आमी उकडून घेवया. आळू, शेंगदाणे आनी हळसाणे तिनूय गोष्टी उकडून घेवया. तर फ्रेंड्स, हांगसर आमी उकडपाची तयारी करता. पळोवं शकता तुमी. पयलीं मम्मीन ॲड केले हळसाणे, तितून ॲड केले उदक तुमी तुमकां जाय तशें ॲड करूं शकता. तेज्या मागीर शेंगदाणे ॲड केला आनी शेंगदाणे घातल्या उपरांत एकदम टेस्ट बरी लागता. तुम्ही मुद्दाम आळून घालून पळयात. अँड लास्ट घातला मम्मीन आळू. आळू आमी सगळे ॲड करून घेतले. आता ॲड करता आमी सोलां, कारण सोलां ॲड करता टेस्टीक लागूनूय ॲड करतात आनी खाताना खाज बीन येवपाक जायना म्हणूनूय आमी ते ॲड करता. सो हांगसर सोलाय बीन ॲड करून जाली आमची. आनी हांगसर आमचे आळू बरे शिजोवंक जाय, तेका लागून आमी 4 नाल्यार 5 तरी शिटयो काडून घेतली. आता आमी आळूची मिरसांग रेडी करून घेवया. हांगसर 2 चमचे तेल ॲड केल्ले आसा मम्मीन. तेज्या मागीर कांदो ॲड केला आनी लसूणय ॲड केली. कांदो आनी लसूण बरें परतून घेवंक जाय आनी कांदो आमचो गोल्डन जाल्लो आसा पळोवं शकता तुमी. सो आता आमी ॲड करूया सोय. आनी सोय बी बरी भाजून घेवंक जाय. पळोवं शकता तुमी सोय ॲड केल्ली आसा आमी आनी सोय बीन आमची गोल्डन ब्रावन जायसर मातशी दवरूंक जाय, परतून घेवंक जाय बरी. आनी सोय आमची रेडी आसा. आता ॲड करता आमी हळद आनी लास्ट आसा तो आमचो घरगुती मसालो. हो आमचो घरगुती गरम मसालो आसा, तोय बीन ॲड केलो लास्ट आमी. सो सगळे परत एकदा सगळे परतून घेवंक जाय. सो पळोवं शकता तुमी आमची सोय मिरसांगाची रेडी आसा. वाटप वाटून घेवया आनी मिरसांग चडूय बारीक जाय अशी ना, हलकीशी मोठी सुद्धा असले आनीक बरें लागता आळू. तुम्ही पळोवं शकता आळू आमचे बरे शिजोवन उकडोवन रेडी आसा आनी बरे मॅश जाल्ल्या. सो आता आमी फुडलो प्रोसेस करून घेवया. ॲड करूया आता वाटप आमचे. हांगसर आमी सगळे वाटप ॲड केले पळोवं शकता तुमी आनी बरें दिसता. सो आमी आता शिजत दवरया. आळू आमचे ऑलरेडी उकडोवन रेडी आसा, सो शिजपाक तितलो टायम लागचो ना. एक 10-15 मिनटां शिजत दवरया. खतखतो येवच्या पयलीं हांगसर ॲड केला मम्मीन 1.5 चमचो मीठ. मीठ घातल्या उपरांत बरें तळून घेवंक जाय आनी आता वेट करया आमी खतखतो येयसर. सो आमचे आळू एकदम रेडी आसा. फर्स्ट रेसिपी तर आमी पयली. आता आमी पळोवया आमाड्याचे सासव, ते बीन गोड तिखट. तर फ्रेंड्स, गोडाच्या पाकाचे सासव करपाक आमी हांगसर साहित्य घेतले. 15 आमाडे घेतलेले आसा. हांगसर सोय घेतलेली आहा इल्लीशी, अर्दो चमचो सासवां घेतलेली आसा. हांगसर गोड घेतलेले आहा. हांगसर जिरे घेतला अर्दो चमचो, मीठ अर्दो चमचो, हळद अर्दो चमचो मेथी आनी 1 चमचो हरवो मसालो.
सो हे आमचे साहित्य हा आमाड्याचे सासव करपाचे. सासव करपाक हांगसर पयलीं मम्मीन 2 चमचे तेल घातलेले आसा. सगळ्यात पयलीं हांगसर आमी आमाड्यांक फोडणी मारून घेतली. सो मम्मीन हांगसर जिरे ॲड केल्ले आसा. तेज्या उपरांत सासवां, मेथी आणि आमाडे हांगसर आमी फोडणी मारून घेता आतां पयलीं. सो फोडणी मारून जाल्या उपरांत आतां आमी मसालो ॲड करता. तेज्या उपरांत हळद, मीठ म्हणजे बाकीचे सगळे ॲड करून घेवपाचे आनी बरें ढवळून घेवपाचे. जे मसाले आहा ते बरे आमाड्यांक लागूंक जाय, कारण आमी पकाचे करता. पकाचे सासव आसा हे, तेका लागून. आनी आतां ॲड केला मम्मीन गोड आनी आतां ॲड केला उदक, कारण पक मागीर बरो रेडी जातलो आनी आमाडे बरे शिजतले आमचे. आनी हांगसर 1 चमचो मम्मी साखर ॲड करता. ऑप्शनल आसा, तुमकां जाय जाल्यार तुमी ॲड करूं शकता. आनी आमच्या आमाड्यांक हांगसर खतखतो येयल्लो आसा, पळोवंक शकता तुमी. मदीं मदीं चेक करीत रावूंक जाय. आमाड्यांक आमच्या बरो खतखतो येयल्लो आसा आनी पकूय आमचो बरो रेडी आसा. आमी आतां चेक करया आमाडे बरे शिजले की ना ते. सो जो स्पून आसा तो ल्हान अशें चेक करप आमाडे शिजले की ना ते. सो पळोवंक शकता तुमी कर्ड्स पडटा तेका. सो आमाडे आमचे रेडी आसा. आतां आमी ॲड करया भितर सोय. आनी हांगसर ॲड केली सोय, पळोवंक शकता तुमी. सो हे बरे सोय आनी आमाडे मिक्स करून घेवंक जाय. सोय ॲड केल्या उपरांत एक 5-10 मिनटां दवरूंक जाय. तेज्या उपरांत आमचे पकाचे सासव रेडी. आनी आमचे आमाडे बीन आनी सोय बीन बरी शिजलेली आहा. आमाड्यांक बरो कलर येयल्लो आसा आनी पकाकूय बरो कलर येयल्लो आहा. सो ऑलमोस्ट हांगसर आमचे सासव, जे पकाचे सासव आसा ते रेडी आसा. सो पळोवंक शकता तुमी. सो ऑलमोस्ट पकाचे सासव हांगसर रेडी जाले.